ड्रग्स प्रकरणात खटलो चालू असताना नॉन बेलेबल वॉरंट जारी जाल्ले आसूनय इस्रायली नागरीक यानीव बेनायम उर्फ अटाला कोर्टा मुखार हजीर जावंक शकलो ना. अटालाक 5 एप्रिल 2025 वर्सा गोवा एंटी नार्कोटिक सेलान सुमार 8.6 लाख रुपया मोलाच्या कोकेन आणि चरसा सयत अटक केल्ली. 20 ऑगस्ट 2025 वर्सा उत्तर गोंय NDPS कोर्टान ताका अटीचेर जामीन दिल्लो. राज्य सरकारान जामिनाक हायकोर्टान आव्हान दिल्लें. जुलय म्हयन्यांत अटालाचो जामीन रद्द करून जामीन अर्ज ट्रायल कोर्टात दाखल करचो म्हूण निर्देश दिल्ले. उपरांत ट्रायल कोर्टान 14 ऑगस्टाक अटालाचो जामीन अर्ज भायर आयलो. तो गैरहजर राविल्ल्यान ताच्या नॉन बेलेबल वॉरंट जारी केल्ले. आतां 24 ऑगस्टाकूय अटाला कोर्टात हाजीर रावंक शकलो ना. अटाला फरार, सोद सुरू आसा. ताचे आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या म्हूण ANC कोर्टाक सांगला. फुडली सुनावणी 2 सप्टेंबराक. प्रोडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार.